हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळीं जाणां आमचे दोनूय हात वयर उबारया आनी आमच्या देवाक दिन वासनी दिवया, कित्याक तो देव बरो आनी बरें तेच तेका जाणा. हालेलुया. आमचे दोनूय हात वयर उबारून वाखाणी दिवया. लाबासे किंताना माखा थोलो बोलंत्र जे ओशाका थाला बला 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 कांत्र बुझे रेबे रेबे सोको तोरो बोरू ओशिकेन थाला bla 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 cantro zi he tere bere o shakat labundr zi he trabushi ziken tana mana katlo buzi kitana mana katlo buzi o shara mana katlo buzi rebe rebe o shakat labundr zi ketere besu seban tala bla 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 cantra buzi rebe rebe o shakat tala bla 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 cantra buzi rebe rebe. हालेलुया जीसस. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमच्या जिवे देवाक वाखाणुया. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमचो जिवो देव आमचे भितर जियेता तोच तो जेजू क्रिस्त. या दिसा पासत आमी आमच्या देवाक वाखाणुया. आमच्या या कुडी पासत, आमच्या कुडीच्या हर एका सांद्या पासत, आमकां दिल्लेले हर एका देण्या पासत, आमच्या मम्मी पासत, आमच्या डॅडी पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या घरकारा पासत, आमच्या घरकारणी पासत, आमच्या घरा पासत, आमकां दिल्लेले हर एका वावरा पासत, आमकां दिल्लेले जेवणा पासत, हर एका देण्या पासत ह्या वेळार आमच्या देवाक वाखाणुया आनी खेरीत करून देवाक वाखाणुया. कित्याक देवान आमकां विचून काडल्यान. आयज देवान आमकां विचून काडल्यान. आमी देवाक चूज करूंक ना, पूण आमच्या देवान आमकां विचून काडल्यान. आनी देखून आमी एकठांय जाले हांव ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची उतरां आयकोंक. ताका वाखाणुया तेच्या मोगा पासत, मीत मेर नासलेल्या मोगा पासत, ज्या मोगाक सीमा ना. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारुया, आमचे दोळे बंद करूया आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक वाखाणुया. कित्याक तो आमचो मोग करता. तेच्या मोगा भाशेन मोग आनी काय आमकां मेळचो.
बचियो तू ही है मुझको लाज़मी छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं संग मेरे है यहोवा हरगिज़ ना होगी कुछ कमी तेरे लिए ही बचियो तू ही है मुझको लाज़मी छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा मैं छोड़ूंगा आमचे डोळे बंद करूया आता. ना सेबे मैं रेबे त्यागूंगा सबा ना रगा थना मैं मना. वायदा है मेरा संग सदा मैं ओ. छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा संग सदा म्हणजे दोन्ही हात उभारून लेसन थांबा सुरासा शागादाला सेरे बेरे 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 ओ संग सदा मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा ना मैं वायदा है मेरा ओ वळल्यान छोडूंगा ना ओ सारा मला त्यागूंगा संग मेरे है यहोवा हरगिज़ ना कुछ कमी तेरे लिए ही बचियो तू ही है मुझको लाज़मी संग तेरे है यहोवा हरगिज़ ना होगी कुछ कमी आमच्या सांगात जर आमचो जेजू ख्रिस्त आसा जाल्यार कसलीच कमी आमकां आसची ना, कसलीच उणेपण आमकां आसचें ना. सगळीं जाणां म्हणा सोमे जेजू तूं म्हज्या सांगाताक आसाय जाल्यार कसलेंच उणेपण म्हज्या जिवितांत आसचें ना, कसलेंच उणेपण म्हज्या जिवितांत रावचें ना. तूं
तूं म्हजें जिवीत जावन आसा, तूं म्हजें जिवीत जावन आसा. ओ लेझेंताना माना खातलो बो जेखेंताना. स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचें जिवीत जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबायनानो, स्वामी जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितान घेणे म्हटल्यार आमचे जिवीत आमी सारक्या मार्गार दवरूं आमी तयार आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज खेरीज भाशेन देव तुमकां शिकयतलो. लूक चॅप्टर 16 वर्स 10. थंय देवाचें उतर आमकां ह्या भाशेन सांगता. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रीचो तो व्हडल्याय वस्तून खात्रीचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या फाटल्यान म्हणात, जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रीचो तो व्हडल्या वस्तूंनी खात्रीचो. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे उतर बाबा आमकां दिसता आसतलें हे उतरान अशें कितें आसा ज्याच्या वरवीं जेजू ख्रिस्त म्हज्या सांगाताक उलयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे उतर खेरीज भाशेन एक देवा मदें आनी तुज्या मदें एक रिलेशन दवरुचें उतर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबयनानू, जर आमी नजर मारली जाल्यार एक सेवक आनी एक दासा मदें कितें रिलेशन आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रीचो तो व्हडल्या वस्तूंनी खात्रीचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनानू, घडये आमी खंय तरी कामाक आसा न्हू, आनी कामाक आसता जाल्यार आमच्या हाती खाला जायते सर्वंट आसतले, जायते आमचे नोकर आसतले वा आमचे काम करतले मनीस आसतले न्हू. जावं घरानूय आमच्या घरान काम करतली आमची जायते सर्वंट आसतले आनी आमी तांकां वेगवेगळी कामां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. तूं मोगाच्या भाव भयणांनू तांकां कामां सांगल्या उपरांत तूं विश्वास तेंचेर दवरताय आनी तूं घरांसून भायर सरता वा तूं तुज्या जॉबाक वयता वा तूं तुज्या कामाक वयता, पूण संपूर्ण तुजो विश्वास त्या चाकराचेर आसता वा त्या चाकरणीचेर आसता. मोगाच्या बाबयनानू, ह्यो विश्वास ज्या वेळार तूं त्या चाकराक वा चाकरिणीक तुज्या कामाक दवरता तेन्ना तूं रोखडोच करूंक जायना, पूण तरी पासून तूं तेचेर ट्रस्ट दवरता. तो खंयच्या रिलीजनांतलो आसा, खंयच्या जातींतलो वा खंयच्या धर्मांतल्या हें तूं पळयनाय, पूण तुजे भितर जो विश्वास आसा तो विश्वास तूं ताका सांगता हें तुजें काम आसा, हें तुवें काम करूंक जाय, हांव ह्या सुवातेचेर नसतली सो हांव वयता. पयलेच पावट मोगाच्या बाबतींत कोणूच खंयच्या सेवकाचेर विश्वास दवरिना, तरी पूण आमी आमच्या सेवकाचेर विश्वास दवरता. थोडो घडये आसतलो विश्वास, तो विश्वास दवरता आनी आमी आमच्या कामाक वयता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबतींत तुमी नोट करा, तुमच्या सेवकाक जर तुमचो सेवक जर तुमचो चाकर जर न्यू आसा जाल्यार तुमी ताका 1 लाख रुपया व्हरोन बँकेन भरूंक सांगच्यात ना, कोणूच ना. पयल्या दिसा तुज्या कामार जर कोण आयला जाल्यार वा तुज्या जॉबाचेर वा तुज्या कंपनीन कोण तुजो एक न्यू चाकर आसा जाल्यार तूं ताका सांगचंय ना हे 1 लाख वर वा 5 लाख वर आनी तूं वचोन तें भरून ये म्हणून. कित्याक सांगचंय ना? कित्याक ती अमावंट व्हड आसा
आनी चाकराचो विश्वास उणो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयल्या दिसा तूं तेका हें काम दिवचंय ना. प्रेज द लॉर्ड. जसो तो चाकर तुज्या धाकटुल्या वस्तूंनी प्रामाणीक जातलो त्या वेळार तूं तेका व्हडल्या वस्तूंनी कामाची जबाबदारी दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावने पवित्र पुस्तक हेच सांगता, जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रीचो तो व्हडल्या वस्तूंनी खात्रीचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्या वस्तूंनी खोटो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, हे जे तुवें सेवका थाय बा चाकरा थाय जो विश्वास दाखयलाय न्हू, सेम विश्वास जेजू क्रिस्त तुजेर आनी म्हजेर दाखयता. कितें वर्स 5 आमकां सांगता, तूं ह्या संवसारांत एक देवाचो सेवक आसाय आनी ह्या संवसारांत देवाची सेवकाई तूं करूंक आयलाय. प्रेज द लॉर्ड. सेवक आनी सेविका म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें करूंक जाय त्याने उठोन देवाचें उतर सांगूंक जाय. जर गिफ्ट आसलें जाल्यार सांगूंक पडटलेंच, पूण तेच्या आदी तुवें तुज्या जेजू क्रिस्ता थंय विश्वासीपण दाखोवंक जाय. ज्या दाकाय तूं विश्वासीपण जेजू क्रिस्ता थंय दाखयनाय त्या दाकाय तुका जेजू क्रिस्त व्हडली जबाबदारी केन्ना दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सजमन घेयात बाबा. तूं ज्या वेळार खंयच्याय एका सेविकाईच्या हातांत येताय, मोगाच्या बाबेन त्या मनशाचो तुजेर विश्वास आसता, त्याच भाशेन देवाचोय तुजेर विश्वास आसा. आनी देव हेच म्हणटा ह्या वेळार, जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रीचो. मोगाच्या बाबेन आमकां ल्हान वस्तूंनी चुकी करूंक जायना. आतां ते दीस गेले, धाकटुल्या वस्तून आमी जर चुकी करता तर आमी व्हडल्या वस्तूची जबाबदारी घेवंक आमकां जेजू क्रिस्त दिवचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणूच खंयचो जर तूं फर्स्टान जर पास जायना जाल्यार तुका फर्स्टान सोडून सेकंडान खंयचो टिचर घालता, वा सेकंडान जर तूं पास जायनाय जाल्यार सेकंड सोडून डायरेक्ट तुका 10वीन कोण बसयता, 10थाक कोण बसयता ना न्हू बाबा. तुका स्टेप बाय स्टेप जसो तूं पास जाताय, जसो तूं फुडें चलताय, त्याच भाशेन देव तुका एक कितें तरी जबाबदारी दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक मतीन घालून चलात बाबा. ही जबाबदारी आसा खंयच्या मनशान दिलेली न्हू, तर ही जबाबदारी आसा खाशा देवान तुमकां दिलेली. प्रेज द लॉर्ड. देखून रेवलेशन म्हणटा, हांव येयसर तुज्या लागीं जें कितें आसा तें तूं सांबाळ. कितें म्हणटा, हांव येयसर तुजे लागीं कितें आसा तें तूं सांबाळ. आमचे लागीं कितें आसा, आमचे लागीं देवान दिला तें म्हटल्यार विश्वासीपणाचे चाकराची निशाणी. प्रेज द लॉर्ड. थोडे जाण म्हणटा, हांवें तशें केल्यार कितें जाता, हे धाकटुले वस्तून कितें देव म्हाजे कडसून लांब वचचो ना. पूण देवान तुका जबाबदारी दिल्या, देवान तुका ऑथॉरिटी दिल्या. धाकटुल्या वस्तून तुवें प्रामाणीक रावची. जर तूं धाकटुल्या वस्तून प्रामाणीक जाताय जाल्यार ऑटोमॅटीक व्हडल्या वस्तूनय देव तुका प्रामाणीकपण दाखयतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबायनानू, घडी आमकां दिसता कोण आसा म्हज्या वयर, कोण म्हाका विचारतलो आसा. हें जर हांवें केलां जाल्यार हें धाकटुलें काम जर हांव करता जाल्यार कोण म्हाका पळयतलो. मोगाच्या बाबायनानू, पयलें म्हटल्यार सदांच मतीन धरात, सगळ्यांचो अपमान करूंक जाता, पूण केन्ना वेळार खाशा देवाचो अपमान करूं नाका. ते जिव्या देवाचो केन्ना अपमान करूं नाकाय. कित्याक जाणा, पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमकारांचे पत्रांत, तो एकलोच आसा जेचे लागसून सोडवण आसा.
तो एकलोच आसा, तुमकां घाणीनसून भायर काडटलो तोच आसा. आनी हेच्या उपरांत तुमकां आनीक सालो सावना, हेच्या उपरांत आनीक कोण तुमकां येवन सुटका दिवचो ना, कित्याक तो आल्फा आनी ओमेगा ह्योच तो आसलो आनी तोच लास्ट आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या अकमानी देवाक करी नाकात म्हणून डायरेक्ट पवित्र पुस्तक सांगता. थोडी जाणां आयजून पासून देव म्हटल्यार कितें तें आयजून पासून खबरूच ना तांकां. एक आंधळ्या भाशेन चलता, एक आंधळ्या भाशेन. पयलीं हांवें सांगलेलें, आंधळे मनीस कसो आसा त्या भाशेन आमी चलता न्हू, त्या भाशेन चलता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबतीन जी कोण आंधळ्या भाशेन चलतात, जी कोण दिसोन ना दिसल्या भाशेन करतात, ती आंधळ्याची भुरगीं म्हटल्यार तो काळोखाची भुरगीं. कित्याक आंधळो म्हटल्यार कितें, तेच्या भितर काळोख आसा, तो उजवाडीत ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. काळोख कोणाचो? काळोख सैताना लागसून आयला. प्रेज द लॉर्ड. हांवें तुमकां पयरूय सांगलें, एका रुमान जर तुमी आसात आनी आवचीत लायट आसतना लायट गेली आनी संपूर्ण रूम कितें जातलो? काळोख जातलो. घडये तुमचे दोळे उक्ते आसात, पूण तुज्या सायटीक जे सिच्युएशन आसा ती सिच्युएशन काळोखाची आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजे दोळे आसात, तुजे दोळे उक्ते आसात, तुजे दोळे उजवाडीत आसात, पूण जर तुका आख्खो तुज्या जिवितान जर काळोख आसा जाल्यार तुका फुडलें जिवितूच दिसचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनांनो, अशें केन्ना करी नाकात. आनी थोडी जाणांकां देव कितें म्हटल्यार एक्झॅक्टली समजत ना. तांकां एक जोक कसो दिसता, एक लायटली कोण रे आज. आमच्या थोड्यांचो प्रॉब्लम कितें आहा, थोड्यांचो प्रॉब्लम जो चलता म्हटल्यार जो यूज जाता, जो म्हाज्या गरजेक पावता तो देव मागीर खंयचोय आसो. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांचें थिंकींग हें. हालेलुया. आयज यो ना पावलो न्हू, ओके, मागीर तो फाल्यां तो ना पावलो न्हू, मागीर परवा तोच ना पावलो तर आसाच मागीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें करी नाकात बाबा. देवाक तुमी खेळण्या भाशेन यूज करूं नाकात, नातर एक दीस येतलो देव खंय तुमकां उडयत सांगूंक जायना, खंयच्या सुवातेचेर आसतना सांगूंक जायना. देव खेळ न्हू, तो जिवो देव. ताणें तुका रुचला, देखून तुका विचार करूंक भाग पडटाय तेचे. प्रेज द लॉर्ड. इतले लायटली घेवं नाका देवाक. थोडी जाणां देवाक लायटली घेतात, काय ना, ओके देव आमचो बोगसाणें, कितलोय 3 वस्ताचो तेस केल्यार आमचे बोगसाणें मेवता. कोणें सांगला? देव काकूच जा, देव काकूच जा, देव काकूच जा. सिराकाचें पुस्तक म्हणटा, तुमच्या पातकाचे बोगसाणें मेवता म्हणून तूं परतून परतून पाताक करीत रावना काय. आयज जर तुमकां जी जबाबदारी दिली, तुमची जबाबदारी कितें आसा हें आदी पयलें समज. तुमची जबाबदारी कितें आहा, तुजी आनी म्हजी जबाबदारी कितें आहा. पयली जबाबदारी मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 ही केन्नाच आमी विसरचें न्हू. पयली जबाबदारी ती जावन आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें एकल्याच देवाचो मोग करूंक जाय. ही तुजी पयली जबाबदारी आसा. सगळ्या तुज्या काळजान. हे काळजान म्हटल्यार फकत तुजें काळीज न्हू, तें काळीज दुसऱ्याक. जर तूं देवा परस दुसऱ्या कोणाचो मोग करताय तर तूं आयडलशीप करताय. जर तूं देवा परस तुज्या बॉयफ्रेंडचो मोग करताय, तूं आयडलशीप करताय, तूं फर्स्ट कमांड मोडटाय. प्रेज द लॉर्ड. जर तूं देवा परस आनीक कोणाक हेर मनशाक मान दिताय, तूं फर्स्ट कमांड मोडटाय. ते सेम पातक आसा जशें आयडलशीप करता त्या भाशेन. हालेलुया. कोणाक थोड्यांक न्हू कितलें भितर जर सांगलें जाल्यार न्हू, ह्यो देव आसा ह्यो देव आसा, तांकां कांयच
कांय व्हॅल्यूच ना रावंक देवाची, कांय व्हॅल्यू ना. चलता म्हणून चलोंक जाय, बसता म्हणून बसोंक जाय, उठटा म्हणून. आज जर म्हाका तुमी सारकें सांगात, आयज कितें जर तुमच्या घरान प्रॉब्लम आयलो वा तुमच्या घरान कितें अदृश्ट आयलें, येवचें ना पूण आयलें, मोगाच्या बाबायन जेजूक तुमी उलो मारतात. जेजूक उलो मारल्या उपरांत जेजू धांवन वचोंक ना. आनी ते उपरांत तुमकां कोणी तरी सांगलां तो मांत्रिका लागीं तेच्या लागीं वच आनी तो तुका सॉल्व करतलो तुजो प्रॉब्लम. आनी तुका कोणी तरी सांगलां म्हणून तुका तुज्या सगळ्या परस त्या तुज्या भुरग्याचो मोग देखून तूं तेच्या लागीं वयताय आनी थंय गेल्या उपरांत तो मांत्रीक तेका बरो करता. आतां तुमचो विश्वास कोणाचेर आसतलो? तो मांत्रिकाचेर आसतलो काय तरी पासून तुज्या जेजू क्रिस्ताचेर आसतलो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबायन अशें ना, मोगाच्या बाबाय तुमची सिच्युएशन आसूंक जाय त्या वेळाची. हांव मरो वा जगो, म्हाजें जिवीत म्हाज्या देवा लागसून स्टार्ट आसा आनी म्हाजें मरणूय म्हाज्या देवा लागसूनच स्टार्ट रावतलें, एंड जातलें. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही थिंकींग आसूंक जाय बाबा, ही चिंतना आसूंक जाय. ना तर म्हाजेर प्रॉब्लम येयला म्हणून हांव आयज ह्यो चलना जाल्यार दुसऱ्या ना. सारकें न्हू बाबा. देव खेळणें ना, ती डॉल न्हू, ती डॉल ना. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मुतीन धरात, ती डॉल ना वा तो तुवें रचलेलो देव ना, तुका ताणें रचलेलो देव तो आसा. आमेन, हालेलुया. तूं तेची इमेज आसाय, तो तुजी इमेज ना आसा. हें सदांच मतीन धरात. जो आमचे भितर जो ओवर कॉन्फिडन्स आसा न्हू, हांव म्हणटा म्हाज्या लायफान हांवूच देव ना, तुज्या परस कोण तरी एकलो आसा आनी तो बलिश्ट आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी कितें जाता जाणा, ज्या वेळार कितें जर आमकां प्रॉब्लम्स येता आनी आमकां कितें तर आनी ताळणी येता न्हू, आमी सोमते भावता एका विताळता एका आयसा भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. आयस कसो एका खंयच्याय गरम उज्याक पयलो जाल्यार ऑटोमॅटीक विताळता न्हू तो, इरगाळता न्हू तो, त्या भाशेन आमी आसा. रोखडेच मेंड जाता. मोगाच्या बाबायनान देव तुमकां आपलो पूत कसो करून ताणें तुमकां सैताना वांगडा झुजोंक फुडें दवरला. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. तूं आयज ह्या कंडिशन मध्ये आसाय, जें देवाचें आसा तें तुजें आसा हें सजमोन घेयात बाबा. हें संवसाराचें न्हू, हें संवसाराचें नाच जातलें, पूण आयज जें देवाचें आसा तें तुजें आसा ऑलरेडी. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव ह्या अख्ख्या संवसाराचो अधिपती आसा, जें म्हजें आसा तें सगळें म्हज्या भुरग्यांचें आसा. आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबायनानो, देवान तुमकां घडये धाकटुली कितें तरी जबाबदारी दिली आसतली. घडये थोडीं जाणां स्टुडंट आसतलीं, घडये थोडीं जाणां आपल्या मम्मी डॅडीचे धाकटुले भुरगीं आसतले, घडये थोडीं जाणां आवय बापूय आसतलीं, घडये थोडीं जाणां स्टुडंट आसतलीं, घडये थोडीं जाणां बिजनेसमॅन आसतलीं, घडये थोडीं जाणां जॉब करतात आसतलीं, घडये थोडीं जाणां होम वायफ आसतली न्हू. कितें ना कितें ती आपल्या लायफान कितें ना कितें थोडी जबाबदारी आसा, पूण ती जबाबदारी तुमी पाळूंक जायात, बऱ्या भाशेन पाळूंक जाय. आनी ही सगळी जबाबदारी पाळतना पयलें मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 तुमच्या काळजान रिगोंक जाय. जें काय तें तुमच्या काळजान रिगना बाबा, तुमी एक कितले सक्सेस अख्ख्या सक्सेस 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 कितें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. सक्सेस कितें लास्ट
तुजें सक्सेस कितें. तूं नासाच्या वचोन अमेरिकेक वचोन नासाच्या हितून वचोन तूं सायंटिस्ट जावंक शकता न्हू, सगळ्यान व्हडलें. आनी तेचे परस कितें, आनी कितें तरी आसतलें. उपरांत कितें, ह्या संवसारान सगळ्यान व्हडलें जर सक्सेस म्हज्या पयण्यान जर आसा जाल्यार तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्ता सांगाता जिवीत घेवन चडलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हे जे सगळें सक्सेस आसा, हांवेंनूय स्टडी केला, हेरानूय स्टडी केला आसतली, आनी हेर बरे बिजनेसमॅन आसतले, हांवूय एक बरो बिजनेसमॅन आसा, तुमी बरे जॉबाक आसा, हें सगळें आसा, हें आमकां जायच. पूण तेच्या परस व्हडलें जर सक्सेस जर तुमच्या लायफ जर खरें सक्सेस जर जाय जाल्यार जेजूक जेजू क्रिस्ता सांगाता तुमचें जिवीत चलो, हें म्हटल्यार खरें सक्सेस. हालेलुया. हालेलुया. एक ड्रायव्हर, तुमी बसचो ड्रायव्हर आसा जाल्यार, जर गव्हर्मेंटचो बसचो ड्रायव्हर आसा जाल्यार ताका विचारात. तो म्हणटा म्हज्या लायफान हांव म्हज्या हातीन जबाबदारी आसता, म्हजें स्टेरींग म्हज्या हातीन आसता, आनी 50 लोकां म्हज्या बसीन आसता. दर एक दिसा म्हाका सकाळ फुडें उठोन वचचें पडटा. केन्ना राती हांव पावतलो म्हाका खबर ना. पूण हांव ज्या वेळार चलता त्या वेळार म्हज्या रस्त्याचेर हांव चलता, आनी रस्त्यार अशे चडशे आनिकूय व्हेकल असतात. ती फुडल्यानूय येतात, कोण फाटल्यानूय येतात. म्हाका दोनूय मिररान पळोवचें लागता. म्हज्या लेफ्ट सायडाकूय पळोवचें पडटा, म्हज्या रायट सायडाकूय पळोवचें लागता, म्हज्या मदल्या मिररानूय म्हाका पळोवचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हज्या सामका वयल्याय मिररान म्हाका पळोवचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो ड्रायव्हर जर चलत आसतना मोगाच्या बाबेन ताका सदांच प्लेन रोड मेवना न्हू, प्लेन रोड मेवना. केन्ना तरी तुमकां जाणा, ड्रायव्हर जर बसीचो आसा जाल्यार घाटान तुमी वयतात ना, हिल स्टेशनार जर तुमी वयतात जाल्यार कशा भाशेन प्लेन रोड ना न्हू, मोडां आसता न्हू ताका. त्याच भाशेन मोडांनी तेची जबाबदारी आसता. ती चारूय चाकां ते स्टेरींग सारकें भोंवडावचें. एक जरी मिस्टेक जाली वा एक पासून न्हीद आयली मोगाच्या बाबेन ती 50 जाणां 40 जाणां वयर घाला पडटली. प्रेज द लॉर्ड. ही तांची जबाबदारी आहा, ही ताची जबाबदारी आहा. मोगाच्या बाबयनान ही जबाबदारी घेवन तो ड्रायव्हर चलत आसता. कित्याक हांवें ताका विचारलें, तूं इतलो जबाबदारीन कित्याक चलताय. तेणी म्हाका सांगलें, पयलें म्हटल्यार म्हाजे सगळ्यांचे जीव म्हज्या हातीन आसतात, आनी दुसरें म्हटल्यार हांव जर बऱ्या भाशेन म्हज्या जिवितान जर ड्रायव केली, जर हांवें बऱ्या भाशेन म्हज्या जिवितान कांय एक्सिडंट करिनासतना हांवें जर बऱ्या भाशेन म्हजें हें काम केलें जाल्यार फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट म्हाका बरो तो इनाम दितलो. प्रेज द लॉर्ड. आयज मोगाच्या बाबायनानू हें जावन आसा नॉर्मल लायफांतलें इनाम. पूण जिव्या स्पिरिच्युअल लायफान जर तूं बऱ्या भाशेन जिवीत जियेता, धाकटुल्या वस्तून जर तूं प्रामाणीक रावताय, एकाच देवाची जर तूं पाट सोडनाय, एकाच देवाचो मोग करून रावताय, त्या देवा भायर आनी खंयचो देव ना हें जर तूं डिक्लेअर करताय, आनी जें कितें तुजें आसा दिसपटी कितें बायबल रिडींग, टंग्स प्रेयर वाखाणणी जर तूं करताय, हांव तुमकां 100% सांगता तुमचे रस्तो सारक्या रोडाचेर आसा, तुमचें स्टेरींग सारक्या हातीचेर आसा. आमी 100% जेजू क्रिस्ताचो हातींतलो आमी मुकूट घेताले. हालेलुया. आमी इनाम घेताले. भागवत पावलू तेच सांगता, बऱ्या इनामा पासत जिवीत जियात. हालेलुया. मोगाच्या बाबायनानो कितें बाकी हेर पातकां एका बगलाक वयतात, पूण एक पातक जर तूं एकल्याच देवाक सोडून आनीक जर अशें कितें वायट करताय जाल्यार मोगाच्या बाबायनानो तेची चड मजुरी तुमकां दिवची पडटली. म्हाका न्हू बाबा, हांव म्हज्या लायफान हांवें बेस्ट करता, आनी म्हज्या लायफान हांव चुकीच करूंक जायना, म्हाका रॉंग करूंक जायनाच.
पयल्या म्हज्या लायफान म्हाका दिसतालें हांव रॉंग करता, हांव रॉंग ना. आतां हांव तुमकां प्रामाणीकपणे डिक्लेअर करता, म्हज्या लायफान हांव अशें कांयच रॉंग करूंक जायना, जेका लागून म्हज्या देवाचें नांव हांव खाला घालीन. आनी जेका लागून कित्याक आतां जो हांव लायनीन जो धांवतां, हांव धांवतां वा हांव जे बसीन जो आसा न्हू, जे स्टेरींग म्हज्या हातीन आसा न्हू, म्हाका म्हाज्या देवान उबो रावलेलो जिविताचो मुकूट म्हाका दिसता. कित्याक म्हाका जाणा तो जिविताचो मुकट घालून हातीन धरून तो म्हाजी वाट पळयता. सो हांव असो धांवतां, हांव अशी गाडी करता सेफ, लेफ्टाक रायटाक पळोवन, मदल्या मिरराक पळोवन, सांकार पळोवन आनी 50 जाणांक घेवन हांव म्हाजें जिवीत चलतां. कित्याक म्हाका जेजूच्या हातसून मुकट जावं, म्हज्या जेजूच्या लागसून मुकट जावं. जर म्हाका जावं जाल्यार म्हज्या वांगडा तुमकांय जावं तो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तोच जेजू क्रिस्त आज तुमकां मुकूट घेवन रावला. रेडी आसूंक जाय. असल्या धाकटुल्या वस्तूक लागून तुमी तुमच्या देवाक सोडूं नाका. कॉम्प्रोमायज करूं नाका कोणाच बरोबर. जावं तुजो इश्ट आसो, कितें तूं आयज म्हज्या लागीं येवंक नाय, तूं कित्याक येवंक नाय, ना म्हजो देवा पासत हांव येवंक ना. नाजाल्यार थोडे जाण ना म्हज्या फ्रेंडाक कितें दिसतलें, म्हजो फ्रेंड कितें म्हणटलो, म्हजो फ्रेंड कितें सांगतलो, देखून देवाक सोडटा. धाकटुल्या वस्तून तूं खात्रीचो रावंक जाय बाबा. प्रेज द लॉर्ड. धाकटुल्या थोड्या प्रेज द लॉर्ड. धाकटुल्या कोण कितेंय म्हणो, कोण कितेंय सांगो, ते तर तुज्या पासत मरोंक ना, तेणी तुका जल्माक हाडूंक ना. तो तर तुज्या सांगाताक शेवट टाकायत रावचो ना. मागीर जेणी तुका जल्माक हाडला, जो तुज्या सांगाताक आसा, तेज्या सांगाताक तूं रावना. तुका कितें प्रॉब्लम्स आसा, हालेलुया. जर देवा सांगाताक सारको रावले जाल्यार एक दीस तोय तुज्या सांगाताक येतलो. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाबा, धाकटुल्या वस्तूंनी खात्रीचे रावात, अपमान करिनाका जेजू क्रिस्ताचो. आमेन. गॉड ब्लेस. सदां भाशेन 10:25 प्रेयर आसता.